नमस्कार. देशभर विद्यार्थी उचंबळीत जाल्ले आमकां दिश्टी पडटात. दिल्लीक जंतर मंतराचेर हजारांनी विद्यार्थी बसल्यात. इतलेंच न्हय तर देशभर काल जो आंकडो नोंद जालो, देशभर 60 जाग्यार आंदोलनां जाल्यात. तातूंत भितर प्राध्यापक रस्त्यार आयल्यात, विद्यार्थी रस्त्यार आयल्यात, वकील संघटना रस्त्यार आयल्यात, बायलो रस्त्यार आयल्यात. पंजाबांतल्यान सीख समाजांतले लोक येवन दिल्लीक बसल्यात. देशभर एक उचंबळ जाल्या आनी विद्यार्थी प्रश्ना विशीं एक जागृताय घडटा. हे प्रश्न कितले खरे आसात, ह्या प्रश्नांतली सत्यताय कितली, हे प्रश्न खंयचे दिशेन वतात आनी देश आमचो खंयचे दिशेन वता, ह्या प्रश्नाचेर आज आमी चर्चा करतात. आनी 3 मानेस्त म्हजे कडेन आसात. हांव तुमची वळख करून दिता. आमचे कडेन आहा यश कंटक, जे ABVP रिप्रेझेंट करतात. आमचे बरोबर आसा वृशांक गांवकार, जो गोवा फॉरवर्ड पार्टीक रिप्रेझेंट करता. आनी आमचे कडेन आसा कुमार अर्जुन गवळी, जे NSUआयक रिप्रेझेंट करता. सगळ्यान पयलीं हांव यश तुजे कडेन येता की फाटले म्हयनोभर जाले दिल्लीन भितर एक आक्रंदन चल्लां. विद्यार्थी ज्या पद्दतीन रस्त्यार आयल्यात न्ही, सामकें अभूतपूर्व. सदांच कितें आसतलें की आमी सदांच म्हणटात की तरूण भुरगो हो देशाचो फ्युचर, आनी तो कांय उलयच ना. फाटले आतां 10 वर्स जाले आमी चिंततात. आमी मायक घेवन भुरग्यां कडेन वतात, भुरगे उलयनात. भुरग्यां कडेन आमी प्रतिक्रिया सांगतात, तांकां प्रोग्रामाक आपयतात, भुरगो येना. ही जी पळय जेनझी म्हणून पिढी आसा ती आत्ममग्न म्हणजे आपल्या भितर आसा अशे तरेचो एक समज लोकांनी करून दिल्लो. आनी अचानक हो समज दूर करपी ते मोठ्या संख्येन रस्त्यार येवन ते सबंद राजकीय वेवस्था हालोवन उडोवपाक लागल्यात की अशें दिसपाक लागलो. तर दुसऱ्या अर्थान सरकारी तांचें आंदोलन मोडटा, पोलिसांनी तांचे अत्याचार केलो, वांगचूक हाका उबारून व्हेलो. हें सगळें जें पळय कितें घडलें न्ही, तें पळयतकीर तुज्या मनान विचार कितें आयले? सर तशें आमी जर आतां पळयलें जाल्यार मी क्रोनॉलॉजी अंडरस्टँड करया. म्हणजे जो प्रोटेस्ट सुरू जालो तर थंयच्यान एक खंय तरी मुवमेंट सुरू केलो तांणी की म्हणजे पयलीं निटाचो पेपर फुटलो. तर निटाचो पेपर फुटलो हें सरकारान तशें स्वता जावन मिडिया समोर मान्य केलें आनी ताजेर सरकारान बेगींतल्या बेगीन जाता तितले डॅमेज करप. लक्षांत दवर, फाटल्या 12 वर्सान 152 पेपर लीक जाले. हय, दिस समथींग व्हेरी सिरियस. हय सर, डेफिनेटली ताज्या पयलींचे रिकॉर्ड्स आसा सर, तेय तुमी जर मेन्शन केले ते आमकां लागना. तूं फाटल्यान वतले, कितले फाटल्यान वतले? 12 वर्सां हो बेंचमार्क. 12 वर्सां सर तुमी स्पेसिफीक कित्याक घेतलो तेय म्हाका ना. 12 वर्स स्पेसिफीक इतलेच कधी घेता कारण तातूंत भितर कितलेशे एंट्रन्स एग्जाम आसात युनिव्हर्सिटींतले सिरियस. आनी 10 वर्सां मरे हो एक बेंचमार्क भितर. तूं म्हणटालो 50 वर्सां पयलीं अशें जाल्लें, गोंयचे मुक्तीदे पयलीं जाल्लें अशें म्हणना. एक 10 वर्सां एक बेंचमार्क धरतात की बाबा ह्या 10 वर्सान इतलो पेपर फुटप. हाजो सिस्टम खंय तरी, हांव पॉलिटिकल पार्टीक दोश दिना, सिस्टम कुशिल्लें आसता. ती सिस्टम जाग्यार घेवपाक खूब वेळ लागता. सर तातूंत म्हजें म्हणणें अशें आसा की एक खंय तरी आमी पळयलें तर जे कोचिंग क्लासीस किंवा हे जे सगळें चल्लां तर हातूंत म्हाका दिसता की भुरग्यांचेर खंय तरी प्रेशर निर्माण जाता. म्हणजे पियर प्रेशर आसतलो किंवा पेरेंटल प्रेशर आसतलो. म्हणजे खंय तरी भुरग्यांक कॉम्पिटिशन मेडिकल इंजिनियरींग तो काचाबूल जालो. तातूंत भितर जर परीक्षा सिस्टम जेन्ना फेल जाता तेन्ना तो अस्वस्थ जाता आनी कितले भुरग्यांनी आत्महत्या केल्यो. डेफिनेटली सर. सो हाजेरूच म्हाका जोडून दिवपाक की इतलें सगळें जावन जेन्ना आमी कॅम्पसार वतात, विद्यार्थी संघटना आशिल्ल्या कारणान आमी कॅम्पसार प्रवास करता तेन्ना आमकां कळटा की भुरगो कम्युनिकेशनान खंय तरी कमी पडपाक लागला. जेन्ना आमी टिचरी कडेन इंटरेक्शन करता तेन्ना ती सांगता की आज टीचर स्टुडंट इंटरेक्शन खंय तरी कमी जायत आसा आनी भुरग्याचे प्रश्न हे फक्त आनी फक्त ChatGPT पुरते मर्यादीत उरला. म्हणजे आज भुरगो खंय तरी तातूंतल्यान भायर येवन ताजें सोल्युशन एक आवय बापाय कडेन डिस्कशन जावपाक जाय, ताजेर खंय तरी ताणें टिचरां कडेन इंटरेक्शन जालें. हें इंटरेक्शन जेन्ना पळयलें, जेन्ना भुरगे भायर आयले, जेन्ना धर्मेंद्र प्रधान शिक्षण मंत्र्याचो राजिनामो घेवन ह्या भुरग्यां कडेन कांय प्रमाणात सुसंवाद सरकारान स्थापपाक जाय अशें तुका दिसना? ताका लागून म्हणजे सरकार सुसंवाद स्थापन करपाक शकलो ना, ताका लागून एक राग आयलो सरकार भितर, एक एरोगन्स निर्माण जालो अशें तुका दिसना? हय, म्हणजे तातूंत सर म्हाका तर अशें दिसता की हांवें पळोवपाक गेलें म्हणजे पूर्ण क्रोनॉलॉजीन सरकारान जितले ताजेर खंय तरी डॅमेज कंट्रोल करपाचो पूर्ण प्रयत्न केलो तर हातूंत विद्यार्थ्यांक खंय तरी जालें, विद्यार्थ्यां मदीं एक ती चळवळ निर्माण जाली की बाबा ना आमी रस्त्यार येतले. स्टुडंट हॅज फूल रायट टू प्रोटेस्ट. व्हेरी गुड. हांव स्टुडंटा कडेन तुजे येतलो. वृशांक गांवकार, तूं गोवा फॉरवर्ड पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेझेंट करता. म्हाका सांग,
सरकारचे एरोगन्स क्रुएल्टी तांकां अराष्ट्रीय म्हणप आनीक विद्यार्थ्यांक एक तांची उळेखणी करप हाजे बद्दल तुज्या मनान कितें प्रतिक्रिया निर्माण जाली? सर पळय आतां टू अंडरस्टँड दीस पयलीं आमकां पळोवपाक पडटा की त्या शास्त्राचेर त्या भुरग्यांचेर कितें बितलें आसता. जो एक खंयचो कॉम्पिटेटीव एग्जाम आन्सर करपाक वता नाजाल्यार कितें शिक्षण धरपाक वता ताजें शिक्षणाचें प्रिपरेशन स्टार्ट खंय जाता. तूं नीट आन्सर करपाक वयलो एक 3 वर्स पयलीं स्टार्ट जाता. तूं 12वी जातकीर नीट आन्सर करता पण घरा कडेन तुजो प्रिपरेशन स्टार्ट जाता 9वी पासून. स्टार्ट कसो तुका घातले कोचिंग क्लासीसान. तुजो मायंडसेट असो आसा की बाबा आपल्याक तूं दोतोर जावपाक जाय आपल्याक स्वता दोतोर जावपाक जाय. आणि इन दीस प्रोसेस तांचे सॅक्रिफायसीस खंय आसता. मेंटल सॅक्रिफायस आसता इमोशनल सॅक्रिफायस आसता आणि फॅमिली सॅक्रिफायसीस आसता. अलॉंग विथ दीस इफ वी गो टू सी द नॅशनल एवरेज एका भुरग्या फाटी इन्व्हेस्टमेंट जो फॅमिली घालता फॉर दॅट वन पेपर फॉर दॅट वन करियर इज अराउंड 4 to 5 lakhs per person. सगळे बरोबर आहे पूण भुरग्याचेर इतलो इन्व्हेस्टमेंट करप ताजे फाटल्यान लागप ताजी तकली खावप ताजेर येदे व्हडले प्रेशर हाडप हे बरोबर? ते पालक सोसायटी समाज सगळे लोक चुकलात. आम्ही सरकाराक दोष दितात पूण समाज म्हणून आम्ही चुकल्यात काय ना? समाज म्हणून आम्ही ऑन द लोअर एंड चुकल्या. केन्ना आमकां दिसता की आपलो भुरगो सगळ्यात बेस्ट जावपाक जाय बट त्या भुरग्याक फुडें कितें करपाक जाय भुरग्याची आवडी आवडी ताजे कितें हें कोण पळयना. हे हातून भितर तुमकां दिसना जे कितें भुरग्यांनी राग व्यक्त केला तो फक्त सरकारा विरुद्ध न्ही आवय बापाय विरुद्ध आणि समाजा विरुद्धय मग. सर पळय जो भुरग्यांनी राग दाखोवन दिला इट इज नॉट अगेन्स्ट द मेंटल टॉर्चर इट इज अगेन्स्ट द फेलियर ऑफ द सिस्टम. ओके व्हेरी गुड. हांवें आतां अर्जुन कुमार गवळी NSUI तुजे कडेन म्हाका सांग हे भुरगे हांचो भितरले कलेक्टीव कॉन्शियसनेस तांचे भितर एक जागृती देशभरान निर्माण जाल्या गोंयान निर्माण जाल्या अशें तुका दिसता? हय सर तुमी पळयलां आसतलें फाटले 1 म्हयनो देशभर दिल्लींत तशेंच गोंयांत बोवाळ चल्लो आसा आनी तांचो भुरग्यांचो एकूच डिमांड आसा रेजिग्नेशन ऑफ द एज्युकेशन मिनिस्टर. आतां सर तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें एक म्हाका सांग मंत्र्यान राजिनामो दिलो इश्यू सॉल्व जातलो? आमी जेन्ना 82 एका शिक्षण मंत्र्या विरुद्ध एजिटेशन केलें तातूंत हांवूय आशिल्लो. शिक्षण मंत्र्याक एजिटेशन काडलो ताका दुसरो मिनिस्टर दिली. इश्यू तोच उरलो. हय सो कशें आसा सर नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी 2017 ह्या NDA लेड गव्हर्मेंटान हाडलें स्थापन केलें विथ अ मोटीव वॉट दॅट एग्जाम्स वील बी कंडक्टेड इन अ फेअर अँड ट्रान्सपरंट मॅनर अंडर वन रूफ. येस ओके आनी इट मॉनिटर कोण करता एज्युकेशन मिनिस्टर मॉनिटर करता. ओके 2024 नीट पेपर लीक जालो तेन्ना भुरग्यांनी तितलें फ्रस्ट्रेशन दाखोवंक ना. गव्हर्मेंटान एश्युरन्स दिलें की वी वील सी दॅट वॉट एवर कितें जालां तें आमी भुरग्यांक सॉल्व करून घेतलें अँड डॅमेज वील बी कंट्रोल्ड. बट सेम रिपीट जालें. तू म्हणटा बरोबर. NTA वॉज फॉर्म्ड इन 2017. 2017 ते फॉर्म जायत सावन 9 वेळा ताचे पेपर लीक जाले. आतां म्हाका एक सांग ABVP म्हणून तुम्ही फेल जाले अशें दिसना तुका? सॉरी NSUI म्हणून तुम्ही फेल जाले अशें दिसना तुमकां? आमी एज्युकेशन करून हे 2017 सावन आतां मेरेन तुम्ही खवदळ घालपाचो मरे सरकाराक तुम्ही हालोवन उडोवपाक जाय. सर भुरग्यान जेन्ना आतां कोण तरी तिसरेच यू हॅव फेल्ड एज NSUI. गोवा फॉरवर्ड तर गोंयान आसा. ABVP हेज फेल्ड. अरे कोण तरी एकलो अमेरिकेच्यान येता अभिजीत आनी तो हांगा एज्युकेशन करता आनी येदो व्हडलो देशभर एक हलकोल्लो निर्माण करता. NSUI हातून आसा खंय? सर एज अ स्टुडंट युनियन जेन्ना स्टुडंट्सांनी आमकां उलो मारला आमी हांव तुवेंच सांगलो मरे 2017 NTA स्थापन केल्ले. दे हॅव फेल्ड कॉमन नॅशनल एंट्रन्स एग्जाम. दे हॅव फेल्ड. दे फेल्ड द यूथ ऑफ इंडिया. सर हातून एक हांव जोडून दिता. एक आसा की तुमी म्हणले तशें सरकाराचो किंवा मंत्र्याचो राजिनामो मागप आनी खंय तरी जर तुमी सर फाटलो जर डेटा काडलो जाल्यार 1 म्हयन्या पयलीं NTA वचून कुलूप मारपाचें काम जर केलां जाल्यार ते पयले विद्यार्थी परिशदेन ABVPन दिल्ली वचून जर गेला जाल्यार ते NTA हाजेर वचून कुलूप मारला. सो आमी सरकार किंवा मंत्री हे सगळे आमकां विशय सोडून आमी पयलीं ज्या जाग्या वयल्यान हो विशय सुरू जाला ज्या जाग्यार फेलियर सुरू जाला थंयच्यान आमी. म्हाका एक सांग तुम्ही ABVP म्हळ्यार BJPचे एक विंग मरे? डेफिनेटली नॉट सर. डेफिनेटली नॉट. तशें जाल्यार म्हजो तुका एक प्रश्न विद्यार्थ्यांक एंटी नॅशनल म्हणप बरोबर? सर एंटी नॅशनल पळय तातूंत हांव परत एकदां जोडून दिता. एंटी नॅशनल विशय आसतलो जर त्या जाग्यार खंय तरी
काही घोषणा जाल्या आसतल्यो सुरू किंवा एक सर बारीकशी आझादी म्हणटात रे. आझादी सर, भुरगे आझादी एक म्हणटात सर रे. आझादी आमकां मुक्ती जाय म्हणटात रे. मुक्ती सर आमकां 1947 सर, भारताक मुक्ती कशी आसा, सर? 1947 सर, कशी आसा? आज सर आता हांव एकूच विचारूंक सोदतां. ना एकूच म्हजो मुद्दो हांव क्लियर करता सर. एकूच ताणी भारत माता आहे तो बाप कोण आहे सर हो अँटी नॅशनल स्टेटमेंट न्ही जाल्यार तुम्ही म्हाका सांगा. अरे आयचो जेन्झी पळय सर, आसा Gen एक Z सांगता सर, जेन्झीची सर, भाशा सर, Gen Z जेन्झीची भाशा ही वेगळी. आता समाज बदलता Definitely, तो sir. तांचे कडेन कसो पळोवपाक जाय एक सांगता ते आमचे फ्युचर जनरेशन. येस ह्या जनरेशनाची भाशा बदलता तांचे एक एकदां भाशा ते अशें उलयता ते आमकां कळना. डेफिनेटली सर. सो ह्या तांची भाशा कितें ते खंयच्या मुशींतल्यान तयार जाल्यात ते कोविडा नंतर कॉलेजीन तांकां वचपाकूच मेळना कांय जाणांक. सरळ तांकां डिग्री मेळ्ळ्या आनी ते आतां अनएम्प्लॉयड. Exactly. तांचे भितर राग. सो तांचो राग समजून घेवपा खातीर तांचे सायकोलॉजिकल जी पळय कितें उबारणी आसा ती समजून घेवपा खातीर एक कितें तरी सिस्टम न्ही ताणें कितें तरी मुक्ती म्हणलें म्हण ताका तूं एंटी नॅशनल म्हणप. ना मुक्तीचेर आमी येवना सर. हो तुमकां हांवें स्पेसिफिकली सांगलें भारत माता आहे तो बाप कोण आहे. सर, फ्रीडम हाजेर फ्रॉम द तुमी- करप्टेड सिस्टम. आझादी म्हणल्यार फ्रीडम फ्रॉम करप्टेड सिस्टम. कित्याक फाटल्या 24 सावन भुरगे पेपर लीक पळयता. 2दा पेपर लीक जालो. आता म्हाका इतलें विचारपाक जाय जंतर मंतरान आनी गोंयांत जे भाशेन विद्यार्थ्यांनी प्रोटेस्ट काडला ओके आनी जे एकूच डिमांड रेजिग्नेशन ऑफ दी धर्मेंद्र प्रधान. म्हाका एकूच विचारपाक जाय आदे रायट ऑर रॉंग? आदे रायट ऑर रॉंग? डेफिनेटली नॉट. ना They are right. जाल्यार तू जमनीर कित्याक ना? एबीवीपी जमनीर कित्याक ना? तो right काय म्हणटा? कितें म्हणटा? सर एबीवीपीन हांव परत एकदा क्लियर करता. कित्याक गोंय- एबीवीपीन अकाउंटेबिलिटी मागली. आमची जर तुवें प्रेस नोट काडून पयली आमी पयलो विशय घेतलो की डायलॉग आसपाक जाय, ट्रान्सपरन्सी आसपाक जाय आनी तिसरी अकाउंटेबिलिटी सुद्दां आमी मागली ताचेर. सर हांव अकाउंटेबिलिटी म्हणून 2 सेक्रेटरी ट्रान्सफर केले. नवे सेक्रेटरी सर, हाडले. आज म्हाका सांग हय. आज सेक्रेटरी किंवा डायरेक्टर एज्युकेशन आसता तांच्या हातान कितें आसा सगळे मंत्री ठरयता. तूं गोंय लागींच्यान पळयता हय सर. सगळे मंत्री ठरयता. ते फक्त खुट्या माकड जाल्यात. ना सर मंत्री म्हणल्यार आतां फॉर एक्झाम्पल सर एनटीएन जे कितें जालें सो तुमचें म्हणणें आसा की थंय धर्मेंद्र प्रधानजी वचून तांणी पेपर लीक केलो आसतलो ते तशें ना. जर 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 आमच्या देशाक एक परंपरा आसा रेल्वे अपघात जाता तेन्ना रेल्वे मिनिस्टर Sir, रिजायन let me- ही परंपरा आसा आमच्या देशात. हय. आणि ती परंपरा बीजेपीच्या फुडाऱ्यान सुद्दां मोठे देख म्हणून सर ना दाखयला. आमी जर आतां काँग्रेस टायमलायनीन गेले जाल्यार काँग्रेस टायमलायनीनूय सर अशे वेगवेगळे हे जाले आसतले पण कितल्या आणि सर हांव सांगूंक सोदतां सर हांव सांगूंक सोदतां सी इफ दे आर रायट तुम्ही गोंयांत पळयलां आसतलें NSUI जावं या बाकीचे दुसरे स्टुडंट्स सेल जावं भुरग्यां रस्त्यार आयले आनी आंदोलन केलां. आझाद मैदानात तशें भायरूय आमी आंदोलन केलां. सो म्हाका तुम्ही पळयलां आसतलें एबीवीपी आतां तेणेच म्हणलां रायट म्हणून. सो एबीवीपी खंय आशिल्लें आमकां नॅशनल भुरग्यांक सपोर्ट दिश्टी पडूं ना तेमी एक भायर येवन आंदोलन करूं ना. बट कितें लेटर सगळे काडटा मेमोरेंडम सगळे काडून आपल्या पेजीर घालतले बट ग्राउंडार येवन स्टुडंट्सांक सपोर्ट दाखोव दीस मॅटर्स. आतां जशें ताणें म्हणलें काँग्रेसी टायमार जाला म्हणून हांव 3 ताका इश्यूज सांगता. एक म्हणल्यार लाल बहादूर शास्त्रीजीन रेल्वे जेन्ना इश्यू जातलो ताणें रिजायन दिलें. सेकंड थिंग नितीश कुमार जो आशिल्लो आज तांच्या सरकारान आसा अलायन्स पार्टनर ताणें बेंगॉल इश्यू जालो ताणेंय राजीनामो दिलो. अकाउंटेबिलिटी घेतली रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतली. आतां मुंबय टेरर अटॅक जालो आमच्या युनियन होम मिनिस्टरानूय रिजायन दिलें एज वेल एज द स्टेट डेप्युटी चीफ मिनिस्टरानूय रिजायन दिलें आनी CM पासून रेजिग्नेशन टेंडर केल्लें. रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतली बट आयचो जो एज्युकेशन मिनिस्टर आसा तो अकाउंटेबिलिटी घेयच ना. एकूच मिनिट आतां म्हाका आनीक विचारपाक जाय हो जो धर्मेंद्र प्रधान आसा ही वॉज ऑल्सो एबीवीपीज नॅशनल सेक्रेटरी ओके आनी 1997 ओडिशांत एक मेडिकल पेपर लीक जाल्लो आणि हाणेच आंदोलन काडलं. आणि जेन्ना आयज जेन्ना आयज परिस्थिती ताचेर आयल्या तो कित्याक दिना राजीनामो तेन्ना तो राजीनामो मागतालो. पळोवपाक गेले समज पळोवपाक गेले हांचो डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी म्हणल्यार कितें फास्ट ट्रॅक कोर्ट दवरतले आनी पेपर परत आन्सर करपाक लायतले. आतां वी नीड इज नॉट अकाउंटेबिलिटी. ती तूं मिस्टेक आसा ती आपली रेक्टिफाय करून घेता. अकाउंटेबिलिटी खंय येता जेन्ना ते म्हणटा NTA इज नॉट अ गव्हर्नमेंट बॉडी तो सेपरेट बट इट द हेड ऑफ द चेंज एक यश कंटक एक बरें सिरियस हातून इश्यू आसा. हातून भितर कोणाचो राजीनामो कोणाक वयर सकयल दवरप दुसरो राजकीय पक्ष आरोप करता हातून भितर आसता शिक्षण म्हारग जाला. खंयची तूं एग्जाम जेन्ना दिता ताजे फाटल्यान येतात कोचिंग क्लासीस
NEETचे कोचिंग क्लासेस, एंट्रन्स एक्झाम दितले कोचिंग प्रायव्हेट एज्युकेशन जाला सगळेंच. सगळ्या. हांचे सगळ्यांचे पयचे पेपर काडप, पेपर तपासप, ताजे पेपराचे ट्रान्सलेशन हे करपाक प्रायव्हेट एजन्सीज अपॉइंट केल्ले आहात. तांकां घोळ करतात, ते पेपर लीक करतात. म्हणून तर हांवें म्हणलां फाटल्या 12 वर्सान 152 पेपर लीक जाले. सो हे सगळे पयशे आसा म्हारग जावप शिक्षण, आनी तातूंत भितर नवे क्वेश्चन पेपर काडटले, नवी वेवस्था काडटले. ही सगळी सेंट्रलायझेशन कित्याक? क्वेश्चन पेपराचे केंद्रीकरण जितले कमी करप तितली गरज ना. तुका दिसना? एक आता तुम्ही म्हणलं त्या विशयाक हांव जोडून दिता की प्रायव्हेटायझेशन ऑफ एज्युकेशन करेक्ट. हाज्या विशयान आमकांय खंय कित्याक आज कॉलेज कॅम्पसार भुरगे कमी वता पण ट्युशन आनी हाका खूब म्हणजे थंय एटेंडन्स वाडपाक लागले. सो हाज्या विरुद्ध आमी आसा डेफिनेटली की प्रायव्हेटायझेशन ऑफ एज्युकेशन हे खंय तरी कमी जावपाक जाय. दुसरो ताणें विशय काडलो की धर्मेंद्र प्रधान गोंयान भितर एबीवीपी उलयता, गोंयान भितर किमान 7 ते 8 प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीज आयल्या. कितें रे? हय सर. प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी तुमची गोवा युनिव्हर्सिटी गव्हर्मेंटा सारखी चलोवपाक जायना. गोमंतकान गोवा युनिव्हर्सिटीचे किमान 3 प्रकरणां फाटले वर्स बरोवन काडल्यात. तू जाणा आसतलो, तुम्ही तातूंत भितर बोवाळ केल्लो. एक प्रोफेसर बाकीचे दुसरे प्रोफेसराचो चावी वापरून ताजे कॅबिन उगलता, ताचे क्वेश्चनर काडटा आनी आपल्या एका गर्लफ्रेंडाक दिता. आपूण वर्गान भितर वता ते बाब कशे बरयत ते पळोवपाक. ताजेर बोवाळ करून जातकीर गव्हर्मेंटान एक एक्स जजाक नेमून एक इन्क्वायरी केल्ली. ते ताणें पयशे कितें इन्क्वायरी जे पळय कितें रिकमेंडेशन केलं ते एक इम्प्लिमेंट करूना. तुमचें काम नाशिल्लें, सरकारान परत कान धरपाचें. हय सर आशिल्लें डेफिनेटली. आमी ताजो फॉलोअप परत घेताले. अजून पर्यंत सर ती केस आसा तशी. म्हणजे हांव ह्या विशयाक जोडून ताणें एक आमचेर एलिगेशन घालें की धर्मेंद्र प्रधान हो एबीवीपीचो नॅशनल सेक्रेटरी आशिल्लो. एबीवीपी इज अ फ्लोटिंग पॉप्युलेशन. आज एबीवीपीन जो भुरगो काम केल्लो आसा तो फाल्यां गोवा मोर्चान वता ना, डेफिनेटली ना. तर ताजें एक बारीकशें उदाहरण आसा. हांव ह्या माध्यमांतल्यान सांगता की आज गोवा फॉरवर्ड आसतले, काँग्रेस आसतले, तेलंगणाचो जो सीएम आसा, डेफिनेटली तेलंगणाचो सीएम हो एक्स एबीवीपी. आज म्हाका दिसता की हांव बरी गजाल आमी सगळ्या माध्यमांत आनी सगळ्या कडेन आमी वतात. आज म्हाका दिसता गोवा फॉरवर्ड आसा, विकास भाई भगत आसा. विकास भाई भगत हो एक्स एबीवीपी प्रॉडक्ट. हांव सामको अभिमानान सांगपाक शकता. आज तो वेगळ्या संघटनेचें काम करता. सो आमचे हात तुम्ही नवीन पिढी तयार करता. नवीन पिढी तयार करता. नवीन पिढी तयार करप हें बरें, कारण तांचे भितर एक राजकीय जागृताय, तांचे भितर राजकीय आक्रमकता हाडप हें ल्हानपणाच्यान एक शिकवण आसपाक जाय, जी आमची शिक्षण वेवस्थेन ना. म्हणून हांव म्हणटा न्ही, आतां गोंयान भितर ही पळय 7-8 प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी आयल्यात, ताजेर तुमी कोणें स्टँड घेतला? सर घेतला, आम्ही स्टँड घेतला. आणि तुम्ही वचून भायर ती कॉलेजी बंद करपाक. अरे संबंध एक गांवांतलो येदो व्हडलो एकर्स ऑफ एकर्स लँड ते ताब्यान घेतात, युनिव्हर्सिटी स्थापन करतात. थंय कितले भुरगे गोंयकार शिकतले, कितले शिकोवपाक भायल्यान आयल्यात, हाजो कांयच ताळमेळ ना. कोण तांची अकॉमोडेबिलिटी कोण मागना. आतांची पळोवपाक गेल्यार जी गोवा युनिव्हर्सिटी जी आशिल्ली आतां अजून बरी चलता, ती सेल्फ सफिशियंट आशिल्ली आणि गोंयांत इतलें व्हडलें सेल्फ सफिशियंट केन्ना नाशिल्ली. ताका गव्हर्मेंट फंडाचेर ती रावता. सेल्फ सफिशियंट म्हळ्यार आपल्या पैशांनी ती चलपाक जाय. ना, गव्हर्मेंट युनिव्हर्सिटी लास्टाक गोवाची सोल युनिव्हर्सिटी ती, नॉट अ प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी, आणि सारखी चलताली. आतां म्हणसर जेन्ना प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी दिले, तुमचे पारूल येयले, युनिव्हर्सिटीचे भुरगे जे आसा, गोवा युनिव्हर्सिटीचे भुरगे, ते लेक्चर सोडून म्हणल्यार आतां कोर्स अप्लाय केले ते सोडून वचून पावला बसता. बरें जालें. हांव तशें म्हणना, कॉम्पिटेटिव्ह स्पिरीट आसपाक जाय. बट जर गोवा युनिव्हर्सिटी सारकी चलना न्ही, जाल्यार दुसरी युनिव्हर्सिटी बरी जर येता, भुरग्यांक जर बरो लाव दिता जाल्यार थंय वचप बरेंच. पूण गोवा युनिव्हर्सिटी मुद्दम काबार करून तुम्ही म्हणटले फीज म्हारग आसा, परत भुरग्यांचेर तो बर्डन येता. सो ह्या हाज्या खातीर हांव म्हणटा की भुरग्यांचेर कॉलेजी युनिव्हर्सिटी सारक्यो चलतात काय कितें, गोवा युनिव्हर्सिटी दिनात ते कोर्स ते सुरू करतात काय कितें, तांचो लाव भुरग्यांक जाता काय कितें, गोंयचे भुरगे जे भायर वतात तांकां थंय जॉब मेळटा काय कितें, ह्यो गजाली न्ही. ताजे बद्दल कितें सर्वे गोवा गव्हर्मेंट एज्युकेशन डिपार्टमेंट किंवा एबीवीपीन केला? येस, आज तुमकां ह्या माध्यमांतल्यान सांगता, 8 दीस पयलीं आमी 13 ते 18 तारीख पर्यंत आमी गोंयभर एक समस्या शोध अभियान काडलें. गोंयभरच्यो 69 कॉलेजीस अफिलिएटेड आसा. प्रत्येक कॉलेजीन म्हणजे आमी 54च्या अदीक कॉलेजीन आमी पावले. थंय वचून आमी समस्या घेतल्यो, which is related to the university आसतल्यो, which is related to the
त्या पर्टिक्युलर इन्स्टिट्यूशन असतल्यो आणि काही समस्या असतल्यो ज्यो सरकारा कडेन असतल्यो. तर ह्या सगळ्यांचो आमी एकूण म्हणजे हो जो आता प्रोटेस्ट जालो की आमी डेफिनेटली हाजेर प्रत्येक निवेदन दिवन हो विशय सोडोवपाचें काम आमचें आसतलें. निवेदन देऊन खंयचेच प्रश्न सुटना. निवेदन तुम्ही सर, ताजो अभ्यास करपाक जाय independently. आणि तुमचे एक रिपोर्ट तयार करून पब्लिका सर हाडपाक. आमची एक सांगता तुका, आमी आदी पर्चा नंतर मोर्चा हो आमचो कान मंत्र आसा. आमी डायरेक्ट वचून थंय घेराव घालचे ना. आमी पयलीं पर्चा दितले, आमी वेळ दितले की बाबा तुमी एकदां टायम दिता तुमकां, ह्या टायमा भितर तुमच्या कडेन विशय सुटलो ना जाल्यार मागीर आमी मोर्चा घेवन येतले. एक सांग, युनिव्हर्सिटीन भितर गोंयच्या युनिव्हर्सिटीन इतलो घोळ जाला, हय तुम्ही वचून थंय व्हीसीक धरला ताब्यात, व्हीसीक हे केला, ना ना हालयला. आतां पळय जो मॅस इश्यू जालो आमी निवेदन दिलें. नाही रे, तुम्ही दिले तुमचे मॅस इश्यू जातकीर युनिव्हर्सिटीन पावले तुमचे मोर्चा. बीजेएमआय आमकां कन्सर्न न्ही. आमी जेन्ना निवेदन दिलें आमी सराक सांगलें, रेजिस्ट्रार सराक वचून सांगलें की सर आमी तुमकां 3 दीस दिता, 3 दिसा भितर तुमी हाजेर एक्शन घेया आणि ताज्या मागीर जर जायना जाल्यार एबीव्हीपी ग्राउंडार देंवतली. हो आमचो पयलो हे आशिल्लो. दुसऱ्या दिसा ताणें ऑलरेडी ताणें सस्पेंड केलो. ते कोण पावले सर, एनएसयूआय पावले आसतले, गोवा फॉरवर्ड सगळे पावले आसतले, आमी गेले आसतले. युवा मोर्चा कसो झाला, तुमकां ताणें संधी दिवपाची, नेतृत्व करपाची. बीजेवायएम सर पळय तुमकां परत एकदां हांव सांगता की बीजेवायएम आणि एबीव्हीपी आमचे काय लिंक नात सर. हो प्रश्न तुम्ही बीजेवायएमच्या चीफ किंवा बीजेवायएम डेफिनेटली हो तांचो प्रश्न आसा. तुम्ही पळयला आसतले फाटिल्या 3 म्हयन्यात गोंयांत एक इश्यू जालो, लॉ भुरग्यांचो इश्यू जालो. ओके, 3 म्हयने आमचे कडेन अप्रोच जाले लॉ भुरगे, लॉ स्टुडंट, ताकाय खबर आसतलें अप्रोच जाता, तांचे कडेनूय अप्रोच जाली. तेमी इश्यू मांडलो, आमी इश्यू मांडलो, तेमी मांडला आसतलो. सीएमआर लेटर दिले आसतली. बट कशें आसा, एनएसयूआयन प्रोटेस्ट काडलो, आमी रेजिस्ट्रा कडेनूय गेले, आमी वायस चान्सेलरा कडेन गेल्ले. आता हे भुरगे फाटले 3 म्हयने पावड्यो मारीत आसा. ते रेजिस्ट्राकूय मेळ्ळे, ते वायस चान्सेलराकूय मेळ्ळे, ते एज्युकेशन मिनिस्टराकूय मेळ्ळे. 2 विकां ते मेळ्ळे उपरांत 2 विकान ते परत गेले बीजेएमआय कडेन गेले की कितें अपडेट आसा काय म्हणून हाजे बद्दल. तेमी सांगला की सरळ उतरान की हाचेर कांय जावचें ना. केन्ना तेमी एनएसयूआयक अप्रोच केलो, आमी ग्राउंडार गेलो. तुमी पळयलो आसतलें, आमी प्रोटेस्ट केलो आनी प्रोटेस्ट केल्लो हांव एकटो आशिल्लो, बाकी म्हजे फाटल्यान आनी 60 भुरगे आशिल्ले. थंय 10 ते 15 पुलीस हाडून दवरले. ओके, आमी डिमांड घातलो, आमी केले आनी रेजिस्ट्रार आनी वायस चान्सेलरान सांगले आमकां 5 दिसाचो टायम दी आनी विदीन 5 days आमी जे जे कितें डिमांड घातिले ते आमचे सगळे फुलफील केले. ओके, आनी तूं फाटीं पळयलो आसतलो इश्यू बीजेवायएम जे 150 जावन गेले रेजिस्ट्राच्या ऑफिसांत, तांकां बरे पुलिसांनी अलाव केले. आनी जेन्ना हांव एकटोच गेल्लो तेन्ना 10 पुलिसांनी, तूं पळोवपाक शकता की एक 1 सायडेड फेवरेटिझमूय जावपाक लागला. ओके, आनी कशें आसा सर, मेमोरेंडम हाजेर न्ही टिका जाल्ली की हो शो म्हणून बीजेपीन केला. तुका विचारता तूं ताणें टिका कर मरे. तुम्ही जर इंडिपेंडंट बॉडी, तुवें बीजेपी युवा मोर्चाची टिका करपा जाय. ती अशी टिका की बाबा युनिव्हर्सिटीन कितें चलता तें तुमचे परत आमकां चड खबर आहा, मागीर तुमकां चड खबर आहा. युनिव्हर्सिटीचेर आमी एक्शन घेवपाक आमी मागला, तुमी कशे घुसले? टिका करपाचो प्रश्न सर आमचो न्ही. इतले तरी आमी कित्याक तेही सांगता तुमकां. पळय, जो विशय सगळ्यांनी गोवा फॉरवर्डांनी तो घेतलो, मेसाचो इश्यू तांणी तो इश्यू घेतलो. आमी खंयच्याच ऑर्गनायझेशनाक आमी म्हणूना की कित्याक घेतलो असो आमी केन्नाच. भाजपा युवा मोर्चा गेलो तेन्ना तांकां लोकांक नवटंकी दिसली. कित्या खातीर भाजपा युवा मोर्चान एक जर फोन जर सीएमाक केल्लो तो परत एकदा सांगता, भारतीय जनता युवा मोर्चा आणि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ह्या पॅनलाचेर येवपाक जायना. ऑलरेडी आपूण जालें हांवें, तांकां हो प्रश्न केलोय हांवें ह्याच डिबेटीन. पूण हांव तुका तें सांगता की तुवें तांकां विचारपाक जाय आशिल्लें एज ए इंडिपेंडंट बॉडी. अरे तुमी सीएमाक एक फोन मारल्यार सीएम फोन घेता आनी तो इन्क्वायरी करपाक जाय. सर तांचो जो सरकारी प्रश्न आसा ते तांकां पळोवनी न्ही, आमी आमच्या मार्फत कितें जावपाक. बरें आमी दुसरे प्रश्नार या. युनिव्हर्सिटी, प्रायव्हेटायझेशन ऑफ एज्युकेशन, मॅथ्स इन एंट्रन्स एक्झाम हे चलता आसतना नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी ती सारखी इम्प्लिमेंट करतात काय काय ना हो प्रश्न. पूण ती जेन्ना हाडली लोकां कडेन सुसंवाद करपा नाका आशिल्ले 2-3 वर्सां. विद्यार्थी संघटनाक ताब्यान विचारपाक जाय आशिल्लें. वेगवेगळे तज्ञ आसात, प्रोफेसर्स आसात, युनिव्हर्सिटी आसा, प्रायव्हेट आनी गव्हर्मेंट, कांयच चर्चा करूना. आनी आज गोंय असो की ते कशें इम्प्लिमेंट जाता तें कोणाक खबर ना. सर गोंय सतत 3 ते 4 वर्सां लेट आसा. सो हे सगळे मेस जाता तेन्ना एज्युकेशन मिनिस्टराक जबाबदार धरप न्ही लोकांनी.
हय म्हणजे एज्युकेशन मिनिस्टर आसतलोच, बट आमी आतां पयलीं हें निवेदन वचून रजिस्ट्रारांनी विसीक दिल्लें की सर 4th इयराचो जो एनईपीच्या अंडर तुमी हे घेतलेलो, तर 4th इयराचो तुमी अजून पर्यंत सिलेबस आसतलो किंवा हे जे अन्य विशय आसात ते तुमचे अजून रेडी जावना, ते तुमी बेगींतल्या बेगीन करपाक जाय. सो हाजो अर्थ असो एबीव्हीपी सारखी जबाबदार आज देशांतली सगळ्यात प्रमुख संघटना एबीव्हीपी हय तुमकां सुद्दां कन्सल्ट करून न्यू एज्युकेशन पॉलिसी येत ना आसता कन्सल्ट मान्य करता न्ही? ना कन्सल्ट केला म्हणजे आमचे जे एज्युकेशनिस्ट आसतले किंवा हे सर आमकां करू ना consult कन्सल्ट, आमकां करू ना कन्सल्ट. एज्युकेशन ताणें म्हाका सांगलें की तांकां कन्सल्ट केल्यात बट तेन्ना तुमी हे मुद्दे हाडूं ना. सर आमी जेन्ना तुमकां तेच सांगलें न्ही, जेन्ना आमी वता कॅम्पसार तेन्ना आमकां विशय कळटा. आमी हाजो अर्थ तुमचे कडेन consult करूं हांव. आमकां आमी सर हाजो अर्थ तुमचे कडेन तांणी 2 वर्सां पयलीं सारखे सूत्रबद्ध चर्चा करपाक जाय आशिल्ली, तुमचे कडेन सगळे डॉक्युमेंट दिवपाक जाय आशिल्ले, तुमकां हाडून एकठांय बसोवन नॅशनल आनी लोकल लेवलाचेर चर्चा करपाक जाय. तुमी केन्ना इम्प्लिमेंट करतले, पयली ती 5वी ताजे नंतर फुडें कशें जातले हे तुमकां विचारून करपाक जाय. ते केलें ना. हाजो आग्रह आमी धरला की तुमी एकदां करपाक जाय. तुमकां कन्सल्ट केलें ना, तूं मान्य कर. म्हणजे आमकां सर म्हणजे भायल्यांतल्यान विशय कळो तेन्ना आमी गेले. व्हेरी गुड. हय. तर तुम्ही लक्षात धरा, हांव म्हणजे तुमचे आमकां कडेन एक एक अन्य गोष्ट जबाबदार विद्यार्थी संघटना म्हणून तुमकां आनी जर तुमचो बीजेपी कडेन किंवा सत्ताधारी पक्षा कडेन संबंध ना, तांचे कान धरपाक तुमकां अधिकार फावो जाता. हय सर डेफिनेटली आणि तेन्ना कान तुम्ही धरतले न्ही तेन्ना बाकीचे जे पळय विद्यार्थी आहात जे खंयच्या संघटने कडेन संलग्न नात हय. ते सुद्दां तुमचे कडेन एक जबाबदार इन्स्टिट्यूशन म्हणून पळयतले. हय सर डेफिनेटली. सर तुमकां एक दोनूच उदाहरणां सांग. एक आशिल्लें आमचें मुंबयचें आंदोलन. हय. हांव देशभरांतलें सांगता तुमकां. मुंबय जेन्ना एज्युकेशन मिनिस्टर तावडे आशिल्लो कंटिन्यू. ताज्या विरोधात आमी आंदोलन केला विद्यार्थी परिशद. तुम्ही म्हणटले की हे आमी तांचे जर आमचोच जर आशिल्लो जाल्यार आमी ताज्या अगेन्स्ट कित्याक आंदोलन केलें. दुसरें आज हो पीसफूल प्रोटेस्टाचे जर एकूच तुमकां उल्लेख करता की पीसफूल प्रोटेस्ट चल्ला पळय, आमी 1993 1.3 लाख स्टुडंटाचो डेलिगेशन घेवन आमी एक मोठें आंदोलन केल्लें. पण तातूंत आमचो रिकॉर्ड आसा ऑन टेबल, हांव सांगता आमचो रिकॉर्ड आसा. आज पर्यंत त्या आंदोलनाक एक खुर्ची तुटूना. हे पळय पळय आतां That is the example of peaceful protest. 20 तारखेक गोंयान भितर एक संघटना गोंयची संघटना भायर सरली आणि ताणे उजवाड म्हणटा तिचें नांव, तांणी 2 दिसां भितर सोशल मिडियाची जागृती केली हय. आणि 1000 तरुण भुरगो हातान मेणवात घेऊन आझाद मैदानाचेर चलत गेलो. दिस वॉज ऑल्सो एन व्हेरी व्हेरी बेस्ट एक्झाम्पल. आयच्या काळात तूं 94ची सांगता, आयच्या काळात अशें जावप, भुरगे एकठांय येवप, भुरग्यांनी पीसफूल आंदोलन करप, भुरग्यांनी हातान मेणवात घेवन लयबद्ध रितीन Yes. आझाद मैदानाचेर वचप. 1000 एफआयआर रजिस्टर केल्या, 1000 भुरग्यांचेर एफआयआर रजिस्टर केल्या. सेकंड विद्यार्थी Second thing, कशें रिएक्शन करत. ना एक तुमकां हांव जोडून दिता की जे कितें त्या दिसा जाला आसतलें पळय, विद्यार्थ्यांच्या अगेन्स्ट जर कितें जाता जाल्यार ताज्या अगेन्स्ट आमी सदांच उबे रावतले. इतलो तर हांव ह्या टेबलार या तांचे पोलीस केसीस घाल्यात, तुम्ही सपोर्ट करपाक जाय. पोलीस केसीस घाल्यात. इन्स्टेड ऑफ दॅट सर सांजचो एक कमेंट येता फ्रॉम एन एक्स एमपी. तो सोड, तो कमेंट ताजेर आमी चर्चा केल्या. हांव तो म्हणना, म्हाका ताजें बरें दिसलें यश कंटक की तो म्हणटा की आपुणूय निशेध करता, कारण अशे तरेचे भुरगे जर उत्स्फूर्तपणान सर पण आणि- एक तातूंत आसा, आणि- एक आणि- आसा सर जेन्युअन भुरग्यांचेरूच हा, कारण आमी ज्या प्रोटेस्टाक पळयले ते सगळे 30 वयर आशिल्ले. ते म्हाका असो रे युवक रे. हांवें पळयला एज पर रिकॉर्ड 40 वर्सां सकयल युवक अशें मानतात. प्रश्न किती आसा, प्रश्न स्टुडंट्साचेर आनी युथाचेर पडला. स्टुडंट्स मुखार लोक आयले. एकठांय जावपाक शकता. डजंट मीन तूं डिफरन्शिएट करून युथाचेरच एफआयआर युथाचेर म्हणटा, पण हांव तुमकां आणि सगळे पळयत आसतले. differences सांगता. एक कारण disputed हे protest जाला. 10 मिनटां तुम्ही पयलीं कितें म्हणटात, 10 की मिनटां पयलीं justice न्यूजार for येता 10 मिनटां पयलीं न्यूजार येता की जे कोण पयर प्रोटेस्टा आशिल्ले तांचे सगळ्यांचेर एफआयआर जातले. इतलेंच न्ही, तांचे उजवाडान म्हापशा आणि मडगांव तांचे प्रोटेस्ट कॉल ऑफ केले. आमकां तो एक सांग म्हाका, विद्यार्थ्यांक मोर्चे काडटा जाल्यार परमिशन हे आतां नवेंच जालां मरे. सर आमकां आमी विद्यार्थी चळवळी करताले. आमी पणजेन स्ट्रीट प्ले केल्लो, पणजे ओल्ड सेक्रेटरीच्या दारान जवळ जवळ एक स्ट्रीट प्ले केलो. लोकांनी गर्दी वाडत आशिल्ली, म्हणजे काय आमकां ते 5 वरां स्ट्रीट प्ले करून पूर्ण रस्तो बंद जाल्लो. आतां तशें पळोवपाक गेल्यार इलिगल, पूण विद्यार्थ्यांचे उत्स्फूर्त प्रतिसाद किंवा उत्स्फूर्त एजिटेशन अशेंच आसता न्ही. एक्झॅक्टली सर. तांचे जर परमिशन मागपाक लागले, तांचे पयलीं मायक वापरपाक दिनात, हे
हांव हांव स्वता कितें म्हणटा की तुम्ही प्रोडक्टिव्ह वेन ते जर आंदोलन व्हेल्लें शांतता पूर्ण आणि सर, दिल्ली तांचे आझाद मैदानात त्यांना परमिशन दिलं सर. आझाद मैदानात त्यांना परमिशन दिलं. आता म्हापसाक आणि गोंयान सेपरेट विषय जावन मराठवाड्यात नाशिल्लो. गोंयान निटाचो विषय जावन विषय हो दिल्लीच्यान सुरू जाला. देशभर काल जवळजवळ 60 जाग्यांनी एज्युकेशन झालं. तातूंत भितर वकील संघटना, बायलो संघटना, वेगवेगळे संघटना अशें दिसलें की भुरग्यांचेर, ज्या भुरग्यांक आमी आमच्या देशाचो फुडार मानतात, तांचेर ज्या पद्दतीन लाठी हल्लो जालो, कांय लोकांनी खंय दाणे खंय खिडे लायिल्ले ते घेवन मारले. पॅलेट फायरिंग सर हातून एक हांव म्हणटा की म्हजें तरी रिडींग आसा की हे जे व्हिडिओज आउट जाले तातूंत ताळी सर 90% सारखे आशिल्ले. ना ताळी सर एका हातान वाजना. ताळी एका हातान वाजना. Political point of view. दुसरो जर ताका मुद्दो हांव जोडून दिता जाल्यार सर इतले जर तुम्ही पळयता व्हिडिओ आज ताका वेगळे व्हिडिओ येता आसतले. इंस्टाग्रामार हांव सांगता कारण अल्गोरिदम चेंज जायत आसा. म्हाका वेगळे येता आसतले, म्हजी सिरीज ऑफ रील्स वेगळी आसतली, ताजी सिरीज ऑफ रील्स वेगळी आसतली. सर तुमकां येता ताच्या कंप्लीट ओपोजीट म्हाका येता. सर हाजेर कितें म्हणणें म्हणजे हांव तुमकां कारण तू तुका जाय तेच पळयता. हांव एक तटस्थ पत्रकार म्हणून हांगा बसलो. ज्या पद्दतीचे व्हिडिओज हांवें पळयल्यात आनी आमी इंडिपेंडंट दृश्टी पळयता. एक चली वता आनी भुरग्यांक घेवन वचपी पोलीस व्हॅन आपल्या हातान थांबयता. हो फोटो आणि हो व्हिडिओ इतलो व्हायरल जालो की लोकांक तो एप्रिशिएट जालो. लोकांनी ते चलयेचे कौतुक केलें. असे कितलेशे व्हिडिओ आसात व्हिडिओ आशिल्लो जातून सीजेपीच्या एका म्हणजे युथान एका जर्नलिस्टाचेर हात घालो. बरोबर चुकीचें न्ही. तशें ऐक इतलेंच न्ही, तांकां गोदी मिडिया म्हणलें. काय पत्रकारांक तांणी अक्षरशः उशो घालून धांवडायले. हांव कितें म्हणटा, जेन्ना कांय हजार विद्यार्थी जमतात तेन्ना अशे तरेचे उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया येवप, अशे तरेचे कितें म्हणटा ताका एग्रेसिव्ह प्रतिक्रिया येवप हें स्वाभावीक. तरी तातूंत पळय मर तूं, हांवें अशे व्हिडिओ पळयल्यात की आज सकाळीं उठून भुरग्यांनी सगळो कोयर पळय पडिल्लो तो सामको लीप केलो. भुरग्यांची जबाबदारी आनी पारदर्शकता. दुसरें जेवण स्वता कोण रे हाडून जेवण दिताले ते लोकां मदीं पावयताले, भुरग्यांक वाडटाले. ही हे लक्षात हे तूं एप्रिशिएट करपाक जाय. एप्रिशिएट म्हणजे एप्रिशिएट इतल्या खातीर करपाक लोकल लेवलावयल्यान आयल्याला हांव एप्रिशिएट करता. खंयच्यान तरी भायल्यांतल्यान देशांत भितर एक मिनिट सर, एज अ स्टुडंट युनियन तोय जावं आमी जावं, आमचो प्रायमरी ड्युटी कितें, जेन्ना एक स्टुडंट आपणा गरज आसा आनी उलो मारता विदाउट आमचो पॉलिटिकल पॉयंट ऑफ व्यू आमी काडपाक जाय. आमी स्टुडंट्स पॉयंट ऑफ व्यू फाल्यां बीजेपीचे एबीवीपीन एक बरो इश्यू घेतलो आणि तो बरो इश्यू जेन्युइन इश्यू घेतलो. तूं येतलो? आमी येतलो की बिकॉज स्टुडंट इश्यू तो हांव येतलो जमनीर. हांव येतलो. एक इश्यू आमी वयर काडिल्लो तो प्रॉस्पेक्टसाचो विशय. प्रॉस्पेक्टसाच्या विशयान तुमी कित्याक आमच्या बरोबर येवना? आमी जेन्ना सगळ्या हायर सेकंडरीत एक हायर सेकंडरीत आमकां 1000चो विषय मेळ्ळो. आमकां एका कॉलेजीन आमकां खंय तरी 700 रुपया 800 रुपया म्हणजे भुरगे आज हांव तुका 3-4 हजार रुपया फक्त प्रॉस्पेक्टस घेवपाक. एनएसयूआय कुमार तूं जेन्ना खंय इश्यू पळय जेन्ना रेज करता की स्टुडंटाचो जेन्युइन इश्यू सगळ्यांनी येवपाक जाय. जेन्ना तशें ते अप्रिशिएट सुद्धा करूना तुमी. आमी सर तेणे आतां प्रॉस्पेक्टसाचो इश्यू काडलो, मानता तेणे घेतलो, बरी गजाल. बट इट्स नॉट अबाउट प्रोस्पेक्ट. बाकीचे इश्यू असतात त्यांना ते सिलेक्टिव्ह इश्यूज घेतात. ओके, आम्ही कार्यावळीच्या निमाणकडे येतात. हांवें पयलो प्रश्न विचारिल्लो की भुरग्यांची ही जी पळय तरुण भुरग्यांची ही जी पळय आंदोलनां आक्रंदनां देशभर चल्ल्यात ती योग्य दिशेन चल्ल्यात काय कितें? हांव सगळे मुद्दे तुमच्या मुखार उपस्थित केले. तातूंत भितर प्रायव्हेट स्कूल्स धरून एज्युकेशन धरून ज्या पद्दतीन एंट्रन्स टेस्टी घेतात, ज्या पद्दतीन युनिव्हर्सिटी नेमतात, ज्या पद्दतीन गव्हर्मेंट इन्फ्लुएन्स करून व्हीसी नेमतात, ते सगळे इश्यू आमी घेतिल्ले आसात. अशा परिस्थितीन इतले वर्सां विद्यार्थी ओग्गी बशिल्लो. आज ताका एक चेतना निर्माण जाल्या आनी तो रस्त्याचेर येवन मोठ्या प्रमाणाचेर हड्डे धाडावन जिवाची पर्वा करनासतना आंदोलन करता. म्हाका सांग, तो ह्या डायरेक्शन आसा आनी तूं एज ए एबीवीपी एक जबाबदार संवेदनशील युवक म्हणून तूं ह्या चळवळी कडेन योग्य दिशेन चल्ले अशें पळयता? विद्यार्थ्यां बरोबर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सदांच आसा आनी आसतली हाच्या फुडें. पण जो ताका पॉलिटिकल अजेंडा आनी बाकीचो जो सगळो ताजो ताज्या भोंवतणी जे फिरताले ताका आमचो विरोध आशिल्लो. आमी विद्यार्थ्यां बरोबर सदांच आशिल्ले. म्हणजे जे कितें चुकीचें जालें ताज्या बरोबर आमी विद्यार्थ्यां बरोबर आशिल्ले आनी ताज्या खातीर आमी डिमांडूय केल्ले. ओके, व्हेरी गुड. तूं सांग.
की वृषांक गांवकर ही विद्यार्थी चळवळ युवक चळवळ योग्य दिशेन चल्ल्या हय सर एकदम योग्य दिशेन चल्ला. आणि ती फुडें कितली कशी वचपाक जाय आनी सर पळय तिचे अंतिम ध्येय कितें आसचें. सर ते इश्यू वायज आसतले. आतां जर नीट धरले अंतिम ध्येय आसतले अकाउंटेबिलिटी घेवपाची खंय तरी. नीट जाले तो अकाउंटेबिलिटी नाशिल्लो बट जो सिस्टम खंयच्यान फेल जाला तो फेलियराचो ओरिजीन काडून उडोवपा जाय. रिबर्थ नवो येवपाक सारके आनी न्यू रिफॉर्म्स येवपा जाय. एक लक्षात दवर हांव आतां निमाणो प्रश्न तुका विचारता. कुमार अर्जुन गवळी मुवमेंट आज केलो, कोणाक मंत्र्यान राजिनामा घेतलो. आज मुवमेंट केलो, नीट परीक्षेची नवी ज्युडिशियरी स्थापन केली. आज मुवमेंट केलो, थोडी सिस्टम बदलली. पूर्णतः चळवळ करीत रावची पडटली. विद्यार्थ्यांक सतत आंदोलन करचें पडटलें, सतत रस्त्यार येवचें पडटलें. सगळ्यांक आज बीजेपीची गव्हर्नमेंट आहा, फाल्यां काँग्रेसीची गव्हर्नमेंट येवं शकता. सगळ्यांनी मिळून सतत एक चळवळ, आज असं आंदोलन, एक चळवळ, एक मुवमेंट केले शिवाय परिस्थिती बदलपाची ना. मुवमेंट केले शिवाय राजकीय व्यवस्था विद्यार्थ्यां मुखार नमते घेवपाची ना. आणि मुवमेंट सतत चालू दवरले शिवाय ही सिस्टम मरे सतत चालू उरपा जाय, सतत बदलपा जाय. तशें करपाची तयारी आनी तशें करपाची ताक तुका ह्या मुवमेंटान दिसता. म्हाका दिसता सर कित्याक सी आमचो सरकार आसूं या नासूं तुमी पळयलां आसतलें 2012 पयलीं पासून जेन्ना आमचे NSUचे प्रेसिडेंट सुनील गांवकरूय आशिल्ले ताणें पासून आमच्या सरकारा विरोध प्रोटेस्ट केल्ले. ओके खुबशे प्रोटेस्ट केल्ले आनी NSUI आनी बाकीचे स्टुडंट्स युनियनान जेन्ना जेन्ना म्हाका तुका प्रश्न स्पेसिफीक हे जी पळय चळवळ चालू आसा ती ती right- चळवळ योग्य दिशेन आनी सतत चालू उरतली. म्हाका जेन्ना जेन्ना भुरग्यांचे स्टुडंट्साचेर म्हाका दिसता इनजस्टीस जातलो, स्टुडंट्स रस्त्यार येतले आनी तांच्या जस्टिसा खातीर ते सदांच मुखार येतले आनी म्हाका दिसता ही कारवाय थँक्यू व्हेरी मच. यश चालूच कंटक आसतली. ABPतल्यान हांगा आयलो. वृषांक गांवकर गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो स्टुडंट विंग आणि कुमार अर्जुन गवळी NSU. Thank you very much. तुम्ही तिघी जाण आयले. तुम्ही खूप जेन्युइनली उलयल्यात. तुमचे भितर एक पोट्टेडेकर आसा अशें म्हाका दिसता. यश तुज्या खातीर तुजे कडेन एक वेगळी संवेदनशील जाय. तूं जबाबदार आनी किल्लो जावचो पडटलो आनी तुमकांय सगळ्यांक. कारण ही चळवळ आज केली, फाल्यां कोण मिनिस्टरान राजिनामा दिलो, परवा एक सिस्टम बदलली आनी परवा एक नवो न्यायाधीश नेमलो म्हणून जायना. सतत समाजाक जागृत करचें पडटलें, सतत सरकाराचे विरुद्ध बडी मारची पडटली, सरकाराचे कान धरचे पडटले, सतत शिक्षण मंत्र्यांक सतत धारेर धरचे पडटले. जाल्यारूच व्यवस्था बदलता. Yes, sir. नाजाल्यार व्यवस्थेन भितर एक कोडगेपण येता. कात पळय ती दाट जाता मंत्र्याची, सरकाराची आनी व्यवस्थेची. ताजे विरुद्ध तुम्ही आंदोलन करतले तेन्नाच तुमकां न्याय मेळटलो. येस सर सारकें. सरकार युवा नजरेन विचार करपाक लागतले. Yes. नाजाल्यार आज सरकारान आमी पळयला युवा नजर, ना सर सरकार आसूं कोणाचे युवा नजर ना नासता. ना सर. तुम्ही सगळे ह्या कार्यावळीन आयले. तुमकां हांव व्यक्तिशा आनी गोमंतक टीव्हीचे वतीन धन्यवाद दिता. थँक्यू व्हेरी मच सर. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.